दिवचल शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयात पेपर स्प्रे मारिल्ल्यान घडणुकेची दखल घेवन शिक्षण संचालकांनी विद्यालयाच्या व्यवस्थापनाक नोटीस जारी केली। तशेंच मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ह्या एकूण प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाचे निर्देश शिक्षण खात्याक दिले। दिवचलच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरींतल्या पेपर स्प्रे प्रकरणात 5 विद्यार्थ्यांक निलंबित केल्यात। तातूंत एके चली विद्यार्थिनीचो आस्पाव आसा। शुक्रारा शिक्षण खात्याचे उपसंचालक पुलीस आणि व्यवस्थापन मंडळाच्या जोड बसकेत हो निर्णय जालो। या प्रकरणाची चौकशी पुराय जाल्या उपरांत फुडली कारवाय करतले। दिवचलचे श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरीत घडिल्ले पेपर स्प्रे घडणुकेक लागून पालक आता सामके खवदळ्या। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून दोशी विद्यार्थ्यांचेर कठोर कारवाय करची अशी मागणी पालकांनी केल्ली। त्या भायर सेकंडरीत पेपर स्प्रे मारिल्ल्यान 12 चलयो विद्यार्थ्यांक घुंवळ येवपाक लागली आणि श्वास घेवपाक तांकां त्रास जावपाक लागलेलो। मजगतीं बाधित चलयांक हॉस्पिटलांत जे कोण बरी जाले तांकां घरा धाडल्या हॉस्पिटलांतल्यान तांची भलायकी स्थिर आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या। मजगतीं शिक्षण खात्याचे उपसंचालक मनोज सावयकर हांणी आयज सकाळीं विद्यालयांत येवन व्यवस्थापन मंडळा वांगडा चर्चा केली। बाणास्तारी अपघात प्रकरणाचो तपास सरकारान क्रायम ब्रांची कडेन आतां सोपयल्लो आसा। मार्दोळ पुलिसांनी तपासांत घाळपणां केल्ल्याचो आरोप अपघात पिडितांच्या घरच्यांनी आनी कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायानूय केल्लो। मजगतीं परेश सिनाय सावर्डेकराच्या जामीन अर्जावयली फुडली सुनावणी जी आसा ती सोमारा जातली अशी बातमी मुखार आयल्या। सालिगांव गार्बेज प्लांट डंप यार्ड केल्लो आमकां नाका। गोंयभरचो कोयर हाडून आमच्या साळगांवां उडयता हें आमकां मान्य ना। हाका आमचो खर विरोध आसा, तशेंच आमी ह्या गजालीचो खर निशेध करतात अशें साळगांवच्या थळाव्यांची सरकाराक शिटकावणी आसा। असोच गोंयभरचो जर कचरो हाडून हांगासर उडयलो जाल्यार आमच्या भलायकेचेर ह्या कचऱ्याचो परिणाम जावपाचोय हुस्को थळाव्यांनी उक्तेला। शेतकी खात्याच्या सहाय्यक अधिकाऱ्यान वेळसावच्या शेतकऱ्यांक नॅनो युरिया फवाऱ्याचे शेतकऱ्यांनी कसो वापर करचो हे खातीर एक कार्यावळ घेतली। पयलीं लोक ग्रॅन्यू फॉर्मान येवपी साऱ्याचो वापर करताले, पूण आतां अर्दी लिटर बाटली 50 किलो साऱ्या इतकी आसा अशें शेतकी खात्याच्या सहाय्यक अधिकाऱ्यान स्पश्ट केलें।
पालोले दर्या देगेर कितलेशेच नुस्तें मेल्ले अवस्थेत सापडले. कांय जाणांनी न्हंयेत रसायनां सोडिल्ल्यान दर्यांतल्या नुस्त्याचेर ताचो परिणाम जावन ते मेले असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. सरकारान न्हंयेत रसायन सोडिल्ल्याचो सोद लावचो आनी तांची चवकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. बेरेस्तारा राती पेडणे सावन कोलवाळे म्हापसा वचपी बस नाशिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाली. वरांची वरां लोकांक पेडण्या बस स्टँडाचेर तातकळत रावचें पडलें. उपरांत कांय लोकांनी पिंक पुलीस फोर्साक कळीत केलें. सुमार 9 वरांचेर कोलवाळच्या एका बायलेक पिंक पुलीस फोर्सान सुखरूप व्हरून घरा सोडले. रातच्या वेळाचेर बशी सारक्यो नाशिल्ल्यान लोकांची आतां धानल जातात. सरकारान लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी पेडणेच्या लोकांनी केल्या. बार्देस म्हालांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या लागसर पुलिसांचो गस्त वाडयला. फाटल्या दिसांनी कारवारवाड्याचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची मोडतोड करपाची घडणूक घडिल्ली. देखून अश्यो घडणुको वारंवार घडच्यो न्हय तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था सुरक्षीत दवरपा खातीर पुलिसांचो गस्त वाडयला अशें पुलीस उप अधीक्षक जिवबा दळवी हाणें सांगलें. धार्मीक जाग्यांचेर पुलीस गस्त चालूच दवरतले अशें जिवबा दळवीचें म्हणणें आसा. सोरोप येवन गाडी चलयल्ल्या खातीर वट्ट 70 केशी नोंद केल्यात. हाचो अहवाल न्यायालयांत धाडून ह्या 70 जाणांचो ड्रायव्हिंग लायसन्स तांचे निलंबीत करतले अशी माहिती ट्राफिक DYSP प्रबोध शिरवयकरान दिली. तशेंच 244 ओव्हर स्पिडिंगाच्यो केशी नोंद केल्यात. देखून लोकांनी गाडयो चलयतना हेल्मेट आनी सीट बेल्ट घालचे अशें आवाहन ताणें केलेलें आसा. एप्रेंटिसशीप उपक्रमा वरवीं सरकारान 9,000 नोकऱ्यांच्यो संदी उपलब्ध केल्या. हातूंतली 2,500 पदां भरिल्लीं आसा जाल्यार उरिल्लीं 6,500 पदां रिती आसात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. मुख्यमंत्र्यान बेरेस्तारा वेगवेगळ्या सरकारी खात्याच्या प्रमुखां वांगडा बसका घेवन कामाचो नियाळ घेतलो. तशेंच स्वयंपूर्ण गोंय तशेंच एनएलडीकिट सेलाच्या कामाचो लेगीत मुखेलमंत्र्यान नियाळ घेतलो.
चंद्रयान-3 शिस्तबद्ध पद्धतीन चंद्रार देवपाच्या पूर्व तयारेक लागला. चंद्रयान मोहिमेंतल्या म्हत्वाच्या टप्प्याक आता सुरवात जालेली आसा. चंद्राचेर प्रत्यक्ष देवपी विक्रम लँडर हे मुख्य यानापासून वेगळे जालेले आसा आणि आता तांणी मुख्य यानापासून कांय अंतराचेर चंद्रा भोंवतणी प्रदक्षिणा घालपाक सुरवात केलेली आसा. 23 ऑगस्टाक ते चंद्रार लँड जातले अशें इस्रोन स्पश्ट केलां. माझी बस येवजणेक बरो प्रतिसाद मेळटा. काणकोणचे 47 बस मालक ह्या येवजणे खातीर तयार जाल्यात. तशेंच कुडचडेचे कांय बस मालक ह्या येवजणे खातीर तयार आसात. ज्यो सोयी कदंबा महामंडळाच्यो आसात तितल्योच सोयी माझी बस येवजणेंत मेळटल्यो अशें माझी बस अध्यक्ष विष्णू शेटगांवकारान सांगलें. काणकोणचे बस मालक ह्या माझी येवजणेचो लाव घेतले अशें काणकोण बस मालक एंथनी पेरेरान सांगलां. लोकांचो विरोध आसतनाय पुलीस फोर्स घालून मुड्डेर खांडेपारा उदका स्त्रोत खात्यान प्रस्तावित बंधाऱ्याची सीमांकन प्रक्रिया सुरू केल्या. दुसरे वटेन जिल्लो अधिकाऱ्यान 144 कलम लागू करून सुवातेर जमाव बंदी जारी केलेली आसा. लोकांचो विरोध आसा तरी आसतना पुलीस फोर्स घालून मुड्डेर खांडेपारा उदका स्त्रोत खात्यान प्रस्तावित बंधाऱ्याची सीमांकन प्रक्रिया सुरू केल्या. दुसरे वाटेन जिल्लो अधिकाऱ्यान 144 कलम लागू करून लेगीत सुवातेर जमावबंदी जारी केल्या. वट्ट 70 केशी सोरोप्योन गाडी चलयल्ल्यो नोंद जाल्ल्यो आसा असो अहवाल न्यायालयात धाडून ह्या 70 जाणांच्यो ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबीत करतले अशी माहिती ट्राफिक DYSP प्रबोध शिरवयकरान दिली. तशेंच 244 ओव्हर स्पिडिंगाच्यो केशी नोंद केल्यात. देखून लोकांनी गाडयो चलयतना हेल्मेट आणि सीट बेल्ट वापरचे अशें आवाहन पुलिसांनी केलेलें आसा. आके मडगांवां बालभवनाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या वाठारांतले सिवरेज तुंबिल्ल्यान ती आतां उक्ताडार व्हांवपाक लागल्या. हाका लागून थंय हळशीक पातळलेली आसा. तशेंच जळारां जालेली आसा. ह्या वाठारांत यो वच करपाक हो मुखेल रस्तो आशिल्ल्या कारणान लोकांचे हाल जावपाक लागल्या. तशेंच हांगासर भलायकेचोय प्रश्न उप्रासता. नगरपालिकेन हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या.
मोपा विमानतळाचेर उरिल्ल्या 87 टॅक्सी वेवसायिकांक 8 दिसां भितर टॅक्सीचे परमीट दितले अशें आश्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान दिलें. शुक्रारा टॅक्सीकारांनी आमदार प्रवीण आर्लेकराची भेट घेतली. बेरेस्तारा परमिटां दिवंक नाशिल्ल्या पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी पत्रकार परिशदेंत ब्लू टॅक्सी स्टँड दिवचो म्हणून मागणी केल्ली. तशेंच मागण्यो पुराय करूंक ना जाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली. दाबोळे मेरी माती मेरा देश कार्यावळ जाली. देशाच्या एकचाराचे प्रतीक म्हणून ह्या उपक्रमाक चालीक लावपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला अशी माहिती पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन दिली. 9 ते 30 ऑगस्ट ह्या काळात हो उपक्रम देशभर सुरू जाला. ह्या वेळार मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर तशेंच वास्कोचो आमदार दाजी साळकर हजर आशिल्ले. दिवचल खण ब्लॉक एका खातीर घेतिल्ली जनसुनावणी बेकायदेशीर आसा असो आरोप पर्यावरण मोगी रमेश गांवस आनी स्वप्नेश शेर्लेकर हाणें केला. फाटल्या शुक्रारा 11 ऑगस्टाक जाल्ली ही जनसुनावणी रद्द करून परत जनसुनावणी घेवची अशी मागणी पर्यावरण मोग्यांनी केल्या. नाजाल्यार कोर्टान वयतले अशी शिटकावणी पर्यावरण मोग्यांनी दिल्या. मुरगांव नगरपालिकेच्या वॉर्ड नंबर 3 वाठारांत नितळसाण राखपाची मोहीम आदी सावनूच चालीक लायिल्ली आसा. मात थोड्या वाठारांतले थळावे कोयर खंयच्या खंय उडोवन सगळ्या वाठारांत हळशीक पातळयतात. देखून अशा पद्दतीन खंयच्याय खंय कोयर उडयलो जाल्यार दंड भरचो पडटलो अशी खर शिटकावणी नगरसेवक विनोद किनलेकरान दिली. देखून थळाव्यांनी कोयर घराच्या कंपाऊंडानूच दवरचो. नगरपालिकेच्यो गाडयो हो कोयर वेळच्या वेळार येवन व्हरतले, मात रस्त्याच्या कुशीक उडोवन डंपिंग ग्राउंड तयार करचे न्हय अशी विनवणी ह्या वेळार नगरसेवक विनोदान केली. ताळगांवच्या लोकांक अजापाची उदकाची वाडीव बिलां आयली. मिटरा प्रमाणे बील येवपाचें सोडून घराच्या रुमा प्रमाणे तांकां उदकाची बिलां आयली. उदकाच्या बिलांचो हिशोब मागपाक ताळगांवचे थळावे पणजे भौशीक बांदकाम खात्याच्या भायर तांच्यांनी घेराव घातलो. सकाळीं 10 सुमार तांच्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या भायर घेराव घातलो, पूण दनपारां 12 मेरेन तांकां जेई ना एई सुद्दां मेळोंक ना. म्हणून थळावे सामकेच बेजार जाले. बेगिनांतले बेगीन थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून आमच्या उदकाचो प्रश्न जो आसा बिलांचो तो सुटावो करचो अशी मागणी ताळगांव दुर्गावाडीच्या थळाव्यांनी केली.
नो पार्किंग झोनात कार पार्क केल्ल्यान ब्रेस्तार मडगांव पालिके मुखार सुमार 10 मिनटां येरादारीची गजमोटी जाली. आपलो गुन्यांव मान्य करचो सोडून कार चलोवपी ट्राफीक पुलिसां वांगडाच वाद घालपाक लागलो. ट्राफीक पुलीस फक्त चलनां दिवपाक व्यस्त आसतात, मात नो पार्किंग झोनात पार्क केल्ल्या गाडयांचेर लक्ष दिनात असो आरोप मडगांवचो नगरसेवक महेश आमोणकरान केला. जाल्यार नेमांचें उल्लंघन करतल्यांचेर ट्राफीक पुलिशेन दंड घालचो, तशेंच गाडयो पार्किंग करतना येरादारी कोंडी जावची ना हाची जतनाय घेवची अशें मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें. वास्को बेलाबाय आनी ओरुलेम वाठारांतलो हुंवाराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी रेल्वे अधिकाऱ्या सयत मायमोळे तळ्याची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत नवीन नालो बांदून उदका खातीर वेवस्थीत वाट करून दितले, तशेंच बेलाबाय मेस्तावाड्यार रस्तो अशीर आशिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाता आनी हो जागो रेल्वे प्राधिकरणाचो आशिल्ल्यान NOC दिवपाची मागणी केलेली आसा. जर NOC दिली जाल्यार नालो आनी रस्त्याचो प्रश्न बेगीन सुटावो जातलो अशें दाजी साळकार म्हणटा. एके वटेन लायटींग जाल्यार दुसऱ्या वटेन भयंकर काळोख. दोनूय वाटेन घनदाट जंगल. साळावली धरणाचो उजवाड पळोवच्या पयलीं पर्यटकांक अणभवचो पडटा भयभीत काळोख. म्हणजे हे दृश्य जर तुमी पळयल्यात हांगा लखलखाट तुमकां दिश्टी पडटा. भायर सरता आसतना भयभीत काळोख आसता, येरादारीची गजमुड्डी जाता. ताका लागून सरकारान खंय तरी हेचेर लक्ष दिवचें आनी जेन्ना हांगासर एंट्री मारता थंय आशिल्लो घनदाट काळोखाचेर सुद्दां लायटींग करची अशी मागणी थंयचे लोक करपाक लागले. शुक्रारा सत्तरी म्हालांत 77व्या अमृत महोत्सवा निमतान 9 ते 15 तारीख मेरेन मेरी माटी मेरा देश अंतर्गत वेगवेगळ्या उपक्रम राबयले. ताचो एक भाग म्हणून सत्तरींतल्या 12 पंचायत वाठारांतली माती एकठांय करून कलशांत घातली आनी हो कलश दिल्ली केंद्र सरकारा कडेन धाडटले अशी माहिती सत्तरीचो BDO सुर्याजी राणेन दिली. ह्या वेळार सरपंच, पंच आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. विरोधी पक्ष काँग्रेस हो सत्ते भायर आशिल्ल्या कारणान भाजपा आड कितें ना कितें तरी कट रचपा खातीर तळमळत आसता. देशाक स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्सां पुराय जाली, मात फाटलीं 10 वर्सां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केल्ल्या कार्याक लागून देश उदरगतीची पावलां मारपाक लागला अशी तोखणाय केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान केली. संवसारभर बऱ्या उदरगती खातीर भारत देशाची तोखणाय जाता, कारण देशान दर एका क्षेत्रांत बरें योगदान दिल्लें आसा अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचें म्हणणें.